पयर आमचो मेहबूब म्हणून एकटो लिंबू मोडे विकता पितलांतलो तो केप्यां जावं असो बाजारान भर तेका बडे पयर असो घास मारले पायाचे पिजून उडयले आनी तो बडे आतां अशे दिसान म्हणटा कुठे खंय वयता कोण राज्य पयल्या हुयनाचे हीण येता आतां आमकां कांय संबंद ना आमी आतां इतल्या कडेन सोंपता पयर आनी एकट्याक आमच्या भावाच्या चेड्याच्या एका इस्कॉलाक वयतालो सकाळी फुडें फातवडीचेर पायाकूच घास मारलो आतां हे कितें जालां म्हाका कळना सकाळी पयलें मागीर सुणीच ना आतां सकाळी आसता परत सांजचे येता आता हे म्हाका काय कळना खंय सुणी आहा ती आता गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें तरी जाग्यार धरून स्टायल हितून व्हरून घालपाचें म्हणून ते कोण आतां संस्था बीन आहा ते पशु संस्था तेमी व्हरून तांकां पोसपाचें ना जाल्यार खंय तरी पॅक करपाचें धरून धरून व्हरपाचें म्हणून हे चड जाल्या म्हणून हे आतां तशें येळेर आनी हांव वचपा जायना आनी एक टायमार एक कोरोना डेली ताका बिस्कीट घालताले एक दीस तेणी हाडून तेजेरूच अटॅक केलो ते मागीर आमचे दोन भुरगे सागर आनी एक नुस्तें पाडटालो तेणी ताका घेवन सेफ केला आनी ताका व्हरून उदकान उडी मारून ताका बरें दवरलें आनी मागीर ते कुत्र्याक न्हावून दिवन ताका वयर काडलें. कुत्र्याक मारतात हे आवाज उठला आनी ते पुलिशेक मारपाक गेलो ते पुलीस तेका अशें पळय हे म्हणे सारखे न्हू आवाज आनी तेका भुरग्याक त्रास करपाक जायना कित्याक जाणा गेल्या वर्सा आमची बायल आमच्या घरा कडेन हांगा आसतना एक सुणें आयलें आनी ताका चावलें मागीर ते डॉक्टरा कडेन व्हरून 5 इंजेक्शनां घेवन हें केलें पोरूं आमच्या नातवाक चेडो म्हणजे भुशण केरकर हो मडगांव घेवन वयतना रनिंगेचेर स्कुटेचेर कुत्रो आयला आनी घास मारला जवळ जवळ तो 15 दीस सुमार इस्कॉलाक वचपाच्या पयलीं रावला हे अशे उपद्रव जर करीत रावत जाल्यार हे कशें जातलें गव्हर्नमेंट हेजेर एक्शन कांय घेयना कोणा एक चेडूं मेला आनी आमचो हो म्हणटा खंय ते तुज्या दुखात आपण सौभाग्य आसा रवी नायक म्हणटा म्हणे सुण्याक मारपा जायना भुरगीं मेल्या जातात हे सारकें न्हू